Page 19, A35. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हो विशय घेतलेलो आसा. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक भोगूंक आमकां जागोय जेजू. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योग दिता. आमचे भावार्थाचे दोळे जागोवच्याक उक्ते करच्याक. आमी तर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जेजू आमचे सगळें आसा म्हणून दाखोवंक ना, जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरफोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सुदांत सांगवार मारेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक, आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरफोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. क्रिस्ती लोकांच्या एकवटा पासत सोरफोदेदारा ससनाच्या देवा, शिंपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयलेल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी काकळुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान तीं एके अखोंड भावार्थांत एकवटलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाचे गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणणार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटात खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून ताणें तिका नितोळ निर्मूळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरसोलीत. कोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कोळूंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातोलीं.
ह्या गुटाक खोल समजोणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटोच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पत्नीचो करचो आनी पत्नीन आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गात चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें, तें सुकेस जातलें आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ दाखवेचें वाडी पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची? तें सांसवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं? तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजूचें जिवीत, ताची उतरां, ताची भावना आनी ताच्यो कोरण्यो आमकां सर्गीचें राज कितें पळय तें परगट करता. सर्गीच्या राज्यांत आमी सगळीं जाणां एकूच. कित्याक देवान आमकां हे भाशेन रचल्या. आमकां वेगवेगळे आकार दिलेले आसात. पूण ते कित्याक लागून? हें सगळें समजोन घेवच्याक की आमी देवा सवें सगळीं जाणां एक म्हणून. पूण आमच्या जिवितांत तें भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय तें आमकां कळचें ना. आमकां सगळ्या जाणांक जाय तें, पूण तशें जायना तें. कित्याक लागून? हे आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते नात. आमी कितले सोर करता. पयलें आमकां वाचप, आमच्या ह्या दुसऱ्या वाचपान पयलो जो भाग सांगलेलो आसा, पयली मोंड जी सांगिल्ली आसली, ते तातूंत आमी कितें पळयता? सांसवाचें बी
रोयलेलें आसा वाडटा. वय तें व्हडलें जाता खरें, पूण म्हत्वाचें म्हणजे ताच्या फांद्यांनी सुकणीं येतात. सुकणीं कसलीं? हिंचेय तरेचीं. ती येवन थंयसर वस्ती करतात. जेजू हें आपल्या जिवितान कशें दाखयता? तो सगळ्यां बरोबर जेवणाक आसता, तांकां आपल्या जेवणाक आपयता. कोण ते? चडशे अशेच सांडलेले मनीस, पातकी मनीस, जे दुसरे म्हणटात हे कित्याक उपकारना, गरीब. वय तांचे बरोबर जेजू जेवण करता. म्हणजे कित्याक लागून? देव जावन तो तांचे बरोबर जियेता, तांकां तो आपोवणी दिता, तांचे बरोबर तो आसता, खेळटा, तांकां तो समजणी दिता. आतां दुसरो जो भाग आसा तातूंत कितें म्हणलां? आमटें. आमटें आमी जाणो तितलें बरें दिसना, पूण हें आमटें कितें करता? सगळेंच बदलता ना, आनी तें आमटें मागीर दिसना. म्हणटच तेच भाशेन सर्गीचें राज तें आमकां दिसना, पूण ताचो एफेद आमच्या जिवितांत आसा. आनी एक जाणा जावया की देवान जें सर्गीचें राज स्थापन केलेलें आसा तें पूर्ण फुगल्या शिवाय तें उरचें ना. कसलेंय जावं ताका आमी ऑपोजिशन दिवं, कितले आमी ताका विरोध करूं, तें आपशींच सगळें बदलून काडटलें. आमचो संवसार तेच भाशेन देवाच्या राज्यान भरलेलो आसा, पूण तें आमकां आजून दिश्टी पडोंक ना. आमच्या संबंदांनी पर्यंत देवान हो एकवट आमचे सगळे घडून हाडलेलो आसा. आमी म्हणटा दोगांनूय पूण तेगां. ही सगळीं जाणां एक जातात, कित्याक क्रिस्त सवें घोव आनी बायल एक जातात. पूण आतां हें कित्याक म्हणून सांगलें? कित्याक जेजू सवें आमी सगळीं एक न्हय. म्हणटच थंयसरल्या त्या काळांत तांकां अशें दिसतालें की थोडो तरी भेदभाव आसूंक जाय न्हय. भेदभाव न्हय, तें म्हणजे कर्तूब, कशे भाशेन आमी वागोंक जाय पळय तें सांगलेलें आसा. आतां ही तकली आसा न्हय, सगळीच काय आमची कूड तकली न्हय. तकली आसूंक जाय, पूण ती तकली कित्याक लागून? बाकीचे सगळे सांदे ती म्हणून तूं चलयता. तेच भाशेन एका घोराब्यांत घोरकार आसा, बायल आसा, तांचो तो वेगवेगळो भाग, पूण ती दोगांय जाणां एक. पूण दोगांय जाणां एक कशीं जातात? क्रिस्ता सवें. म्हणटच तांणी दोगांयनी क्रिस्ताक एकवटून रावलीं की ना, तांचो एकवट मागीर अदीक आनी अदीक क्रिस्ता सारको जातलो. कित्याक आमी दुसरी न्हय, आमी सगळीं जाणां ताचे सवें एक. आनी हें आमच्या जिवितांत घडोंक जाय जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक ताका हाचेर जावंक जाय. तेन्नाच की हे सर्गीचे गूट भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक लागतले, आयकूंक लागतले, आनी हें आमचें जिवीत बदलतलें. भयणीन भावनो, ताका लागून आमी सदांच रातचीं 5 मिनट, सकाळचीं 5 मिनट जेजू सवें सारीत तर बाकीचें सगळें तो आमचें जिवीत चलयतलो. तो चलयता, पूण ताका आमी सहकार करना. पूण हे भाशेन केलें की ना, रोखडोच आमी ताका सहकार करतले सगळो गोत, आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें जातलें. पूण देंवचार आमकां केन्ना सोडिना. तो आमच्या फाटल्यानूच आसा आनी भितरल्यान आमकां आडायता. हें सगळें आमी कबूल केलेलें आसा. तातूंतली आमकां सुटका मेळच्याक थोडो वेळ, 1 मिनट आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे भितर येवन आमचें जिवीत बदलता. फकत ताका आमी हाजीर जावया, आनी बाकीचें सगळें पीठ जशे भाशेन फुगोन येता ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या कोरण्यांनी, ताचे चालींत आमी घडोवन येतले. आनी आमचें सवें जें नाका पुरो आसा तें सगळें सुस्कारांतल्यान भायर जेजूचेर दवरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, आनी आमचें जिवीत पातकावीण जियोंक ताचे मदतीन आमी जियोंक लागतले. तर भयणीन भावनो, ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया. कितलो लोक कश्टवता, तांकां देंवचार सोडिना, तर तांकां ही सुटका मेळच्याक आनी ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां सुटका मेळूंक हे मागणें आतां आमी देवा मुखार घालया.
सोर पोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 28, C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरो पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगो भोंवुया. दोनया तुज्याच बरेपणा हाटा उण्या सोऱ्या दाना. सादली रोखडीच सदां आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. आमचे दोनात उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरो पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगो भोंवुया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कोराराची एक पोरज जोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारान शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. सोमेस लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तोरेची एकूच काम कोत्ता तांचे वस्तुंगी आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोलगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ
तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होलोगाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले पावटी तो वैभवानेसोर आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपददार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळे गूट आमकां भावार्थान उगडापे जातात, पूण जेजूचेर आमचे दोळे लावंक जाय आनी आमी लायलेले आसात. सगल्यांक आमच्या काळजांत दवरया जांचे पासून आमी मागता, जाणें आमचे पासून बरें केलेलें आसा आनी जीं आमकां वायटूय करतात तांकां पर्यंत आमच्या काळजांत दवरून आतां जेजूक एकवटोन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक, आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक हें मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मात्तां आनी म्हाका तुकाच सगळो एकवटोन दवरतां. तुजे सुरशिलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 62, D28. Moja jeवणाक येयात, बाबून खोशी बसात, मोजा कुडी रोखतात, खोशी दादो सायात. मोजा जेवणाक येयात, बाबून खोशी बसात, मोजा कुडी रोखतात, खोशी दादो सायात. जेजू जिवीत तुजें, सावनी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें, सावनी जिवीत आमचें. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी सेवला तो संस्कार भावार्थ्याचो तुजे सगळें एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सुबेक तो एकवटाचें कारण जावं. हें आमी मागतां तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमकां देवान कृपा दिल्या भावार्थान जियोवच्याक आनी भावार्थान जेजूक सगळे सुवातेर अणभवच्याक. कित्याक ताचे सवें आमी आसां, जियेता आनी भोंवता. ताचे सवें आमी तर एकवटान रावत सगळें बरें जातलें. पूण सदांच बरें आसचें ना, पूण तरी पूण तो आमकां घोटाय दितलो ताका फुडो करच्याक. त्या वेळार घडीक आमकां कठीण जायत, पूण रोखडीच आमकां सांगलां ते प्रमाणें दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन तांकां समजून तांकां पोत्तून फुडें व्हरूंक तोच आमकां घोटाय दितलो. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन आतां आमी मागया, कित्याक तो आमचे पासत भावार्थाचे दोळे उक्ते करूंक विनंती करतलो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. Page 88, F5.